नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। केसरलोक दूधसागर रेल्वे मार्गार कोसळिल्लो डोंगरा माती काडचे काम चालू असून परत डोंगर कोसळती आसा। केसरलोक ते करणजोळ मदीं आशिल्ले 3 नंबर बोगद्यात मंगळवार सांजेचेर डोंगर कोसळिल्ल्यान ह्या मार्गान संचार करचे सगळे रेल्वे अन्य मार्गान धाडले। मंगळवार सांजेच्यान कोसळिल्ल्या डोंगरा माती काडचे काम युद्ध पातळीचेर चालू आसा। कोसळिल्ली माती काडल्यार बी परत डोंगर कोसळटे आसा। तीन नंबर बोगद्यात भी 200 मीटर पर्यंत माती पडिल्ल्यान बोगदो बंद जाला। बोगद्यातली माती काडचे काम चालू आसा। ह्या मार्गार दोन्ही बाजून डोंगर आसात, तेजेन माती काडूक वाहन वयची बी शक्यता कमी आसा। तेजेन लोह मार्ग खुल्ला करच्या कामाक व्यत्यय जाला। दिवस आनी रात माती काडचे काम करत उरल्यार बी आनी 1 दिवस पर्यंत काम चालू उरतले आनी लोह मार्ग बंद उरतलो। जोयडा तालुक्याच्या बाजारकोण ग्रामपंचायती भागातले डिग्गी आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात जास्त पाऊस पडिल्ल्यान गेल्ल्या 1 आठवड्याच्यान सिसई ग्रामाक संपर्क करचे ब्रिज बुडले। स्थानिक लोकांनी बांधून घेयलो साको बी एक बाजून उदकान होऊन गेलो। तेजेन सिसई ग्रामाच्या लोकांलो संपर्क तुटला। तेजेन ग्रामाच्यान भायर येवंक शक्य जायनासतना बंधनात आशिल्ली परिस्थिती जाला। सिसई ग्रामात सुमार 20 कुटुंब आसात। दर वर्स पावसात ह्या भागाचे लोक त्रासात शिरकतात। ह्या भागात व्हड ब्रिज बांधून दिवं जाय म्हण स्थानिक लोकांनी आग्रह केला। कारवार तालुक्याच्या 2 ग्रामपंचायतीक जुलै 23 तारखेक उपचुनाव जाल्लो।
त्याचो रिझल्ट बुधवाराक प्रकट जालो. कारवार तालुकाच्या मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे सांडमुडगेरी वार्डाक आणि देवळमकी ग्रामपंचायतीच्या बरगल वार्डाच्या सदस्यान राजीनामो दिल्ल्यान खाली जाल्ल्या सदस्य स्थानाक जुलय 23 तारखेक इलेक्शन जाल्ले. त्याचे रिझल्ट बुधवाराक प्रकट जाले. देवळमकीच्या बरगल वार्डाक रुपा हुलसवार आणि मुडगेरी ग्रामपंचायतीच्या सांडमुडगेरी वार्डाक दीपा नायक हेमी निवडले. दीपा नायक हेमका स्थानिक प्रमुख गुरुनाथ नायक आणि शांताराम नायक हेमी समर्थन केले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. शिर्शी कुमटा राष्ट्रीय महामार्गाक होसळ्ळी लागीं डोंगर कोसळ्ळें महामार्ग संपूर्ण चिखल जाला. वाहन चिखला शिरकून पर्यटक त्रास काडची परिस्थिती जाला. गेल्ल्या एक आठवड्याच्यान सतत पडतीत आशिल्ल्या पावसान शिर्शी कुमटा महामार्ग 3 दिसां फाटीं डोंगर कोसळून वाहन संचार थोडो वेळ बंद केल्ले. नंतर डोंगराची माती महामार्गाच्यान खुल्ला करून वाहन संचाराक अनुकूलता करून दिल्ले. पण आता परत त्याच प्रदेशात डोंगर कोसळून महामार्गाचेर माती पडिली. JCB मार्फत माती काडून वाहन संचाराक अवकाश करून दिलो जाल्यार महामार्गाचेर संपूर्ण चिखल जाला आणि वाहन संचार करतना चिखला शिरकतात. बुधवार सकाळी बी एक कार चिखलात फसली. माती काडचे काम करतीत आशिल्ले कामगारान कार चिखलांतल्यान भायर काडचे प्रयत्न केले जाल्यार काडूंक शक्य जालें ना. नंतर JCB मार्फत कार भायर काडले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याक जिल्हाधिकारी जावन गंगूबाई रमेश मानकर हेमी बुधवाराक अधिकार स्वीकारलो. पहिलेचे जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी हेमका दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली करून सरकारान आदेश केला. प्रभुलिंग कवलीकट्टी हेमी ऑक्टोबर 2022 सालात उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी जावन नेमणूक जाल्ले. गंगूबाई रमेश मानकर हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याक नवीन जिल्हाधिकारी असून हेमी 2012 सालाच्या बॅचाचे IAS अधिकारी आसात. हेचे पयलीं कर्नाटका माहिती आयोगात कार्यदर्शी जावन हेमी सेवा केलात.
राज्य सरकारालो गृहलक्ष्मी योजनेचो लाभ घेऊक रेशन कार्ड अपडेटा खातीर सार्वजनिक पावसात बी रांगेत उबी रावन वाट पळयची घटना सद्याक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात पळोवंक मेळ्ळी। गृहलक्ष्मी योजनेमार्फत कुटुंबाच्या यजमानीक 2000 रुपये दिवच्या योजने खातीर रेशन कार्डाचेर कुटुंबाच्या यजमानीले नांव उरूंक जाय। घवाल नांवार आशिल्लें रेशन कार्ड बायलेन नांवार बदल करूंक तहसीलदार कचेरी सार्वजनिक रांगेत रावतात। सद्दी 150 लोकांक टोकन दिवन सांगील तारखेक येवंक कर्मचारी सांगतात, जाल्यार भी सार्वजनिक टोकन घेवंक आनी रेशन कार्ड अपडेट करूंक पावसात सत्री धन रेनकोट घालून रांगेत उबी रावतात। आयचा इतलात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।